आतां आमी सद्या फुडें वचून सांताक्रूज MLA मेळटले. आमचो MLA पळोवया. आमचो MLA असो म्हणटा की ना तुमी ऑपोज पार्टीक मेळ, आपूण तुका कांय करूं. आमी श्रीपाद भाऊच्या फुड्यान गेल्ले, तेणें आमकां इन्शुरन्स दिल्लो की आपूण करता म्हणून. जेन्ना आमी थंय वचून येवन तेजे कडेन गेले तेन्ना तो म्हाका म्हणलेलो तुमी तेंच्या फुड्यान कित्याक गेले, आपलो आनी कित्याक तुमकां हें जाय अशें म्हणून. हांवें म्हणलें पळय तुवें आमकां सांगलें आपूण 2 दीस अवेलेबल ना. 2 दीस म्हणजे सोमार आनी मंगळार येयलो आनी तेंची ऑर्डर आशिल्ली सोमारा. हांवें म्हणलें तें म्हणल्यार हांगा बुलडोजर चलयतले आनी आमी तुका रावपाचें अशें काय म्हणून. श्रीपाद भाऊ हो भारतीय जनता पक्षाचो आतां सगळ्याच्याकूय ज्येश्ठ लिडर आनी तेजो हांगा सदांच आदार आसता. त्या आदाराच्या विश्वास जेन्ना तांचेर आकांत आयलो तेन्ना तांकां सगळ्या लिडरा कडेन वयचेंच पडटा. कोण विरोधी पार्टी कोण सपोर्टर अशें ना. आनी श्रीपाद भाऊ कडेन ते हक्कान वयतात सदांच वर्सान वर. आनी ते जर गेले जाल्यार खंयच्याय आमदाराक कित्याक प्रॉब्लेम जावपा जाय हें म्हाका कळना. आनी राती जेन्ना तांकां सांगलां की तुमी आयज गाड्याक तुमचे हात लावपाना आनी फाल्यां तुमी तुमचें डेलिगेशन वा तुमी थोडे जाण आपल्याक घेवन मेळपा जाय अशें CMाचो रकाद हांगा आयिल्लो. हें आसतना रातोरात ही कारवाई कित्याक केली हो प्रश्न आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता म्हाका CMान तांचें म्हणणें आयकून घेवपाकूच जाय. आनी ताका लागून म्हाका दिसता ह्या लोकां कडेन तांची गाठभेट करून दिवपाची जबाबदारी MLAची आसा. आनी आतांच टॉनी बाबानूय एक मॅसेज केल्लो की आपूण तुमकां रावता, ते आपल्याक मेळपा येयात, आपूण थंय तुमकां CMा कडेन भेट घडयता अशें ताणें आतां सांगलां. सो हेजो फुडलो जर रिहेबिलिटेशन आनी तांकां नुकसान भरपाई वा बाकीची जे तेंची मदत आसा ती जर करतले जाल्यार सरकारान ती करपाक जाय. आनी त्या दृश्टीन तेंचे जे डिमांड आसा ते सहानुभुतीपूर्वक तेंचेर विचार करपा जाय. एक मनीसपणाच्या दृश्टीन तरी विचार करपा जाय ह्या पॅन्डेमिकान. आनी तांचो हो प्रश्न आसा तांकां रस्त्यार हाडल्या ते तेंचे मातसो तरी तांचो सुटावो करपा जाय. आज थोडे लोक सामके शॉक येवन घरा बसल्या जी वेंडर्स थोडे आशिल्ले तांकां हें पळोवपाक जायना. थोड्याचें प्रेशर वाडलां, थोडे ऑलरेडी हॉस्पिटलान एडमीट जाले. आनी अशी एक म्हणजे सामके काळजार पांय दवरपाची अशी कृती आसा ती खूब 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 वायट आसा. अरावंड कितले गाड्या अरावंड 50 अरावंड 45 प्लस लोकांचे नोटीसी दिल्ल्यो 42 2018. त्याच्या उपरांत नोटीस येऊन ना नोटीस बीन काय ना. सेम ओल्ड नोटीसीची कॉपी तांकां परत परत दाखयल्या. ही तुमचेर एविक्शन नोटीस ह्या 2-3 दिसा भितर तुमी हाडले. एक्चुअली सोमराक काडपाचें आशिल्लें, मागीर आयताराक तांणी मुवमेंट केलो म्हणून ते रावले. आनी परत काल हालचाली दनपारां सुरू केले म्हणून ते मागीर तांणी सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट केले. MLAकूय कॉन्टॅक्ट केलो. ताजे पयलीं पयर डेप्युटी कलेक्टर हांगा आयिल्लो, ताणेंय तेजे कडेन डिस्कशन केलें रिहेबिलिटेशनाच्यान हें, पूण तें कांय सॉल्व जावनाशिल्लो. सो हो प्रश्न काल CMा कडेन गेलो सांजचो. आनी सांजचो CMान अश्युरन्स तांचे कडेन धाडला, मेसेज धाडलेली की आज कांयच करपाना, फाल्यां मागीर डिस्कस करुया म्हणून. म्हाका दिसता 5 कितें मेळपाचें आशिल्लें आज. आनी ताजे पयलीं ते टॉनी बाबान तांकां मेसेज धाडलेलो तुमी आपल्या 11 येवन मेळा, आमी डिस्कशन करुया आनी मागीर CMा कडेन या. रातोरात बुलडोजर चडयत म्हणून आमकां हें ना खबरूच नाशिल्लें. हें इतलें अशें जातलें म्हणून कोणी चिंतूंक सुद्दां नाशिल्लें. न्हिदलेले आसा ते पोटाचेर बुलडोजर चडयला तेंच्यांनी. हें अशें जावंक जायनाशिल्लें. हें खूब आमचेर अन्याय केला तेणी. हांगा जितले गाडेकार आसा सगळे आमी बॅकवर्ड क्लासींतले आनी यूथ आसा सगळे जे बारीक बारीक एम्पावर जावन आपले स्वताचें काम करता यूथ सगळे. जेन्ना गोवोरमेंट म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, युथांक आपूण प्रेफरन्स दिता, तुमी बिझनस घाला हे घाला. आयज आमी युथांनी हांगा बिझनस घातलेलो आसलो. थोडे आमी सगळे इल्लिगल डॉक्युमेंट्स कांयच नासले आमचे, सगळे डॉक्युमेंट्स आमचे लिगल आसलेले. आमी सगळे लिगल घेवन आमी धंदो करतालो. म्युन्सिपालिटीचे NOC पंचायती सगळे आमी घेवन लिगल धंदो करतालो. आमच्या हितून कांयच इल्लिगल एक्शन नासली, कांयच इल्लिगल कामां नाशिल्ली. जेन्ना आयज तुमी युथाचे जावं हे बॅकवर्ड क्लासींतले धंदो असो नासाडी करून उडयता तेन्ना तुमी गोंयाक कितें मॅसेज दिता आनी तुमचें गोंयकारपण उरलें खंय? जे तुमी गोंयकारपण म्हणटा, गोंयच्या युथाक तुमी फुडें काड म्हणटा. आयज आमी भितर आसलेले आमकां सांगलें तुमी हे सायडीन वचून रावा, तुमकां थंय रावंक गावना. फूल फोर्स यूज करून आमकां हांगा भायर हाडून दवरला हे सायडीन. आमी भितर गेल्ले थंयच्यान आमकां सांगलें तुमी हे सायडीन रावा, थंय काम करूंक डिस्टर्ब जाता म्हणून. गोंयकाराच्या जमनीर आयज डिस्टर्ब जाता जाल्यार हे पुलीस फोर्स आनी CM जेन्ना म्हणटा आपल्याक कांय नॉलेज ना. CM स्वता हे होम मिनिस्टर आसा हितून, जर ताका नॉलेज नासतना हे एक्शन जालें कशें? होम मिनिस्टर आसतना फोर्स सगळो हांगा येयलो कसो होम मिनिस्टराच्या नॉलेजीन नासतना? CM गोंयकारांक पिसो करता, फक्त गोंयकारांक गोंयकारपण म्हणटा, यूथ म्हणटा आनी आमकां पिसो करता. ताका फक्त जाय गोंयकार सगळे भायर गेलेले आनी सगळे घाटयांक हाडून गोंयान भरलेले. सगळे घाटयांक भरून आनी सोडेको भरपा खातीर तांणी ही षडयंत्र केला हांगा. आनी कांय हेतू ना तेजो, क्लियर हेतू आहा. सगळे गोंयकारांचे जॉब्स, गोंयकारांक जे भुरगे वयर सरोंक सोदता तेंची नाशाडी करप, तांकां खंय ना खंय ड्रग्सां ना कितें इल्लिगल एक्टिविटीनी घालप, तांकां बेकार दवरप
आनी पाड घालप तेंच्या भुरग्यांचे इतलेच गोवोरमेंटाचो हेतू आसा. गोवोरमेंट क्लियर आसा, सगळे जॉब सगळी कामां सगळो धंदो गोंयची जमीन भायल्या लोकांक दिवपाचें, गोंयकारांक कांयच दिवपाचें ना. इतले गोंय हेजो BJPचो हेतू जावन जाल्लो आसा आतां. आमी अक्षरशः आमकां कळोंक ना, इल्लें सुद्दां कळोंक दिवंक ना. आमी रातभर हांगा आसलेले, रातचे घरा न्हिदोंक गेले, सकाळी फुडें आमचे सगळे हांगा नाशाडी करून उडयली. आमी भितर सामान काडूंक गेले, सामान काडूंक दिवंक ना आमकां. मागीर खंय ना खंय आमकां मागीर थोड्या ऑफिसरांक हेल्प करून आमकां सामान काडूंक दिलें. नाजाल्यार आमचे बरें बरें सामान भितर फ्रीज बीन उखलून भायर उडयलेलें आसा. बरें बरें आमचे हजारांनी लाखांनी सामान बरें बरें जे आमी घेतलेले, भाड्याक घेतलेले, चलयताले, कितें ना कितें खंयचे पोट चलयताले आमचे, ते सामान आमचे उखलून उडयलेले ट्रकांनी भरून. हे सगळे घाटयांक घेतला, रोड वायडनींग करता ते घाटयांक घेवन सगळे आमचे सामान उडयलेले आसा हे गोवोरमेंटान. आनी जेन्ना गोवोरमेंटाक विचारता, गोवोरमेंट म्हणटा आमकां कांय आयडियाच ना. आमच्या सिटींग MLAक विचारले, अरे बाबा आमकां अशें अशें नोट हे केला, गाडे काडटा काय म्हणून विचारता वयल्यान आमकां. तो आपल्याक खबरूच ना म्हणटा. हो आमचो MLA सातांदेरचो, जेका खबरूच आसना. तो सद्या आतां स्लिपींग सिल्वेरा जाला. तो कांयच एक्टीव ना, तो असेंब्लीन एक्टीव ना, घरा कडेन ना, खंयच ना. तो फक्त स्लिपींग जाला. तो फुडल्या वर्सा येतलो, डिसेंबरान जागो जातलो आपल्या न्हिदेंतलो, आनी स्लिपींग येतलो मुडांतलो तो एक्टीव मुडान येतलो. तेन्ना तो आमकां लोकांक विचारता, अरे तुमकां MLA ना? जेन्ना आमी ताका सकयल आपलो जेन्ना आमकां विचारता MLA ना, MLA ना, आतां खंय गेलो MLA मिडिया पळयना, MLA सोशल मिडियाचेर ना, MLA न्हिदलेलो आसा अजून. सो MLAक हे आयज कळोंक जाय की तुवें लोकांच्या पोटार पांय दवरला पळय. हे सगळे लोक आमी सगळे मेळोन यूथ, तशेंच आमी हे बॅकवर्ड क्लासींतले मेळोन तुजें कितें आसा पळय तें तुमकां फुडल्या इलेक्शनाक दाखयतले. तुमचो जागो सारको खंय आसा तो दाखयतलो तुमकां. तेन्ना तुमी आमच्या पांया कडेन येतले वोटाची भीक मागपाक. ती भीक मागतना तुमी आमी तुमकां दाखयतले तुमी आमकां कशें वळला, आमच्या पोटाचेर कसो पांय दवरला, अशें बुलडोजर चलयला आनी फूल फोर्स यूज केला पळय. फूल हे डिक्टेटरशीप करून दवरला तुमी. डिक्टेटरशिपान तुमी अशें हे करून आमच्या पोटार पांय दवरून आमकां खंयच दवरूंक ना. म्हजें नांव संजू आकडकर, म्हाजो हांगा गाडो आसा. कितली वर्सां जाली तुका हिंगा? म्हाका ऑलमोस्ट 7 वर्सां जालीं हांगा. ओके. म्हाजो हांगा गाडो फूल आमच्या लिगल आसा. आमी सगळे जाण हांगा लिगल आसले, कोण इलिगल नासलेले. गोवोरमेंट इलिगल म्हणटा. आमची क्वॉलिटी पळया, आमच्या जेवणाचो रेट पळया आनी सोडेकोचो रेट पळया. गोवोरमेंट आमी इलिगल म्हणटा न्हू, सोडेकोचो आतां 2 वर्सां जालीं. तेंचे क्वॉलिटी एश्युरन्स केन्ना तेंच्यांनी ऑडिट भायर डिस्प्ले केला लोकांक? तुमी येदी व्हडली कंपनी हाडून घातली. जेन्ना फाटल्या दिसांनी जेन्ना लोकांक पुसलेले सामान दिताले, भितर किडी आसताल्यो, हे आसताले ते आसताले, लोक विट्टाले अक्षरशः ते खावपाक. पेज निवळ कितें कांयच दिनासले. तुमी लोक विट्टाले. तेन्ना तुमी एक दीस तरी खंयच्या मिनिस्टरान जावं खंयच्या ऑफिशलान येवन तेंची ऑडिट केला? आमकां हांगा तुमी सांगता तुमचे इलिगल कचरो आसा, जळारी जाता, माती जाता, गोबर जाता. तुमी भितर येदे व्हडले सोडेको घातला, तेची ऑडिट खंय आसा तुमची? ती ऑडिट तुमी पब्लीक करूंक जाय. सांगूंक जाय की आमच्या हितून इतले हे आहा, इतले क्वॉलिटी तुमकां दिता, इतले आमी न्यूट्रिशन दिता तुमकां. ती ऑडिट रिपोर्ट खंय आहा तुमचो? तो ऑडिट रिपोर्ट दाखयना. आतां तेंचे थंय 4 आनीक घालपाचे प्लॅन आसा न्यू हितून सुपर स्पेशलिटीन. तशेंच भितर आनीक वाडोवपाचे प्लॅन आसा. सो खंय ना खंय गोवोरमेंटाची हांगा एक कॉन्स्पिरन्सी आसा हितून. जे गरीब लोकांच्या पोटार मारला पळय, एक गोवोरमेंटाची खंय तरी कॉन्स्पिरन्सी आसा. कितें तरी करून गरीब लोकांक लाचार करून दवरपाचें. जेन्ना वोट येतले तेन्ना गोवोरमेंट सांगपाक की आपूण तुका जागो दिता, आपूण तुका कितें धंदो घालून दिता, हे 10,000 घे. ही गोवोरमेंटाची कॉन्स्पिरन्सी बारीक लोकांक हे करपाक, लाचार करून दवरपाक. आमी सगळे गरीब बॅकवर्ड क्लासींतले लोक हांगा आसा इतले. कोणूच असो ना की बाबा पॉश फॅमिलींतलो येवन हांगा धंदो करता. हे गरीब लोक, गरीब भुरगे जे कांय ना बाबा, आमी कांय गोवोरमेंट जॉब गावना आमकां. आमच्या कडेन 20 लाख 40 लाख ना गोवोरमेंटाक दिवपाक. आयज गोवोरमेंट जॉब सादो जाय तुमकां जाल्यार 20 लाख जाय तुमच्या बोल्सान. तेन्ना तुमकां खंय ना खंय गोवोरमेंट जॉब गावता. आयज आमच्या कडेन ना म्हणून आमी स्वता त्रास काडून हांगा धंदो कितें तरी बारीक गाडो घालून कितें करून आमचें स्टार्ट केल्लो बिझनस. खंयच्या आमची रिणां काडून स्टार्ट केल्लो. आयज तोच तुमी नासाडी करून दवरला आनी अशें डिक्टेटरशीप करून हे सगळे पुलीस फोर्स लावन आमकां भायर काडलेले आसा. आमचें सामान लाखांनी सामान हे भितर चिड्डून उडयलेलें आसा. हांगा एक्चुली दीनदयाळ उपाध्याय त्या स्किमीच्या अंडरय गाडे दिल्ले, ते सुद्दां आज तांणी बुलडोजर घालून उडोवन उडयले. हे येतले पुलीस येतले, कोणाक खबर नासता. कित्याक आतां ते म्हणटा तेमकां खबरूच नासली खंय. खबर ना, अरे येयले कशे पुलीस? खबर नासले येयले कशे? तुजी ऑर्डर सायन नासतना जाता? तुजी आमी म्हणटा कितें आमकां दुसरे कोणाक जागो दी न्हू. आमी थंय मागना, हांव जाणा हायवे आमी गव्हर्मेंट सपोर्ट करता. ना न्हू तुमी हायवे करा, आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आमचें कांय ना, तुमी दिया, पूण आमकां जागो दी न्हू दुसरे कडेन. पूण
जागो खंय दिना का पणजे दिल्यार कितें फायदो आमचे हांगा सदां न्हू आमकां हांगाच खंय लागीं दी GMC आमी आमची कॉन्सिटी आहा आमकां हांगाच जागो दी म्हणटा हांगा कितें जागो दी आनी हांगाच आमचें कर म्हणटा आनी हे तुमकां कितें एश्युरन्स दिला की हूंय आनी हूंय दिता म्हणून धाडटले सांगला पूण कितें हें ना बरोवन दिवंक ना न्हू ओके पळय तोंडान कोणूय सांगूं शकता हय हय कोणूय सांगूं शकता पूण आमकां बरोवन अजून कोणें दिल्लें ना की आपूण हें दितलो आमचे कडेन डॉक्युमेंट आहा पूण आमकां बरोवन दिल्लें ना तो आमचे कडेन जागो दितलो हें दितलो म्हणून आमकां दिवंक ना न्हू तुझे कसले हाडले शॉप आमचे फ्रुट्साचे फ्रुट्साचे. व्हेजिटेबल फ्रुट्स एंड व्हेजिटेबल आतां सगल्यांक गरज आहा हे बाबा हे न्हू सगळ्याचे पोट भर आमी कितें करना टॅक्निकली असले ना आमकां आतां लोकांक गरजेची वस्त आहा ती तूं रिजेक्ट करता जी लोकांक गरज आहा फ्रुट्स आनी ते खावपाची वस्तीक तूं एगेन्स्ट करता जाल्यार लोक खातलो कितें म्हाजो क्वेश्चन हो आहा जे लोकांक खावपाक वस्त आहा जाल्यार तूं मरूंक सोदता मरे लोकांक म्हाजो क्वेश्चन रॉंग आहा रायट आहा तुमी सांगा कळ्ळें न्हू जे लोकांक खावंक जाय जाल्यार तेच तुमी दिना जाल्यार लोक कशे जियेतले कितली वर्सां शॉप आसलें मागीर जातले 20 वर्सां जातली आनी माझे कितें ह्या लोकांक सगल्यांक मेळोंक जाय म्हाजे ह्या सगळ्या लोकांक मेळोंक कितले आसतले सगळे गाडे बी आतां म्हाका ते एक्झॅक्टली हांव तुका कॅल्क्युलेशन दिवंक शकना मे बी 200 बिणी 200 आसूंक शकता आनी कितले फॅमिलीज सपोर्ट करता गाडे 200 म्हणल्यार पळय आतां सगळे 200 म्हणल्यार फॅमिलीक सगल्यांक हे आहा एक न्हू. एक हे कोण हाय सोसायटीन रावपाय न्हू हे सगळे लो क्लास सगळे लोक कळ्ळें न्हू ओके सो ह्या लोकांक कितें तरी तुमी करूंक जाय मिडिया हांव म्हणटा पळय म्हाका मिडियाचो सपोर्ट जाव हांव मिडिया सपोर्ट केल्या शिवाय कांयच जावपाचें ना कळ्ळें न्हू हांव तुमकां इतकेंच म्हणटा की मिडिया परते परते रिपीट करूंक जाय आनी मिडिया करिना न्हू मेन इम्पॉर्टंट आमचो मॅसेज वयतलो तो मिडियासून वयतलो CMा कडेन की हांव गेलो न्हू CM आयकचें ना मिडियासून घेतो जाल्यार हे गोंयचे नीज गोंयकाराचे कितें आं तुमी दिल्लीच्या मनशाक कमिशन दिता हाडटा तांकां हाडटा सगळें करता तुमी जाल्यार ह्या गोंयकाराचें कितें हे कशें पट चलयतले आं तुमी कोणाक पयलो रायट दिवचो हांव म्हणना कोणाचें एगेन्स्ट कोणाचें हें ना कितें ना पूण कितें आमकां गोंयकारांक रायट मेळोंक जावं काय ना सगळ्याचे पोट आहा सगळ्याचे डॉक्युमेंट्स आसा डॉक्युमेंट सगळे आहा तुमकां 2018 नोटीस काडलेली तुम्ही भायर गव्हर्नमेंटान आमचो रिकॉर्ड आसा भायरसून हाडटा तेंचे पोट भरता हेंचे कोण पोट भरतलो गव्हर्नमेंटान आमकां खंय तरी हेंचे पोट कोण भरतलो हे गोंयकाराचे पोट कोण भरतलो म्हाजो क्वेश्चन इतकेच आहा CMा कडेन इतको आहा आमचे MLA आहा आमचो सरपंच आहा सगळे कडेन रिक्वेस्ट आमकां कोणाक आमी पळय वायलन्स करूंक ना तुका MLA कोण लागता आं? तुजो MLA कोण लागता सिल्वेरा सिल्वेरा लागता ओके कळ्ळें न्हू म्हाजे रिक्वेस्ट आहा म्हाका रिक्वेस्ट मागता तेंच्यानी कडेन ह्या लोकांक खंय तरी जागो दी तेंचे पोट आतां कोरोना टायमार तुमी हेल्प करिना जाल्यार वॉट इज द गव्हर्मेंट तूं कितें तूं कोण गव्हर्मेंट आमी तुका इलेक्ट केला तुका हाडला आमी तुमकां हें केलां आमी रिक्वेस्ट करता आमी तुका रिक्वेस्ट करता प्लीज ह्या लोकांक कितें तरी तूं करपाचें खंय तरी हांगासर खंय तरी तांकां दी जागो दी कितें कर तेंच्या खातीर तरी कितें कर आमकां वायलंट बियलंट करपाचें ना आमकां आमी हेल्प मागता तुका कडेन आमी इलेक्ट केला तरी आमी तुका कडेन हेल्प मागता तरी हेल्प तुमी करिना जाल्यार कितें करूंक शकता आनी आतां आमची कॉन्स्टिट्यूशन अशी आहा लॉ अशें आहा की गरिबांक हेल्प करूंक जाय तुमी असले स्किमी काडटा हे काडटा ते काडटा स्किमी काडटा पूण ते दिवंक जाय न्हू स्किमी कितलीं वर्सां जालीं तुका हिंगा गाडे आहा म्हाका कमीच कितें 20 वर्सां जालीं ओके ओके 20-25 जातली ओके कळ्ळें न्हू आनी तुका दिसता तुजे MLA खबर आसली MLA सगल्यांक खबर आसता MLA खबर नासतना हे येतले पुलीस येतले कोणाक खबर नासतना ना कित्याक आतां ते म्हणटा तेमकां खबरूच नासली खंय खबर ना अरे येयले कशे पुलीस खबर नासले येयले कशे तुजी ऑर्डर सायन नासतना जाता तुजी आमी म्हणटा कितें आमकां दुसरे कोणाक जागो दी न्हू आमी थंय मागना हांव जाणा हायवे
आमी गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता ना न्हू तुमी हायवे करा आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना आमकां कांय प्रॉब्लेम ना आमचें कांय ना तुमी दिया पूण आमकां जागो दी न्हू दुसरे कडेन पूण जागो खंय दिनाका पणजे दिल्यार कितें फायदो